What you mean by PCOS, why it happens, how we can avoid it, how we can stop it. Okay. It's one of the most common problem what we deal with in our gynec OPD. ओके म्हणजे ॲज तुवें सांगला की ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ गर्ल ते येता ते सांगता म्हाका PCOD आसा. करेक्ट. ओके आता PCOD म्हणजे कितें नॉर्मली आमची ओवरी असता ओवरीन ताती जाता आणि प्रत्येक महिने ती ताती बाहेर पडटा फुटता अँड रिप्रोडक्शन खातीर नाजाल्यार प्रेग्नंट जावपाक खातीर रेडी जाता. ओके ना इन PCOD बिकॉज ऑफ ते हॉर्मोनल चेंजेस असे असता की ताती बनता बट ते बाहेर पडना ओवरीसून बाहेर पडना आणि थंयच उठता आणि तसे तुझे धाकटी 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 स्मॉल स्मॉल ताती विच इज नॉट मॅच्युअर ते तसेच ओवरीन रावता आणि तसे रावता म्हणजे कितें जातले आता तुझे ताती बाहेर पडू ना म्हणून प्रेग्नन्सींग प्रॉब्लेम जातले. ताती बाहेर पडू ना म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन तुझे इरेग्युलर जातले. बरोबर. दुसरे हॉर्मोनल चेंजेस असा म्हणजे कितें तुझे एंड्रोजन बॉडीन जास्त जाता ते म्हणून तुका धाकटे धाकटे केस येवपाक लागता बॉडीन अननेसेसरली एक्ने जावपाक लागता म्हणजे पिंपल्स जावपाक लागता. हय सो तुमकां आमी PCOD म्हणटा. आता PCOD कन्फर्म करपाक आमकां गुगल ना कन्फर्म करपाक की ना आमकां गुगल आसा म्हणजे करपाक जाय. नो एक्ने जाता तुका धाकटे धाकटे केस येता म्हणजे एंड्रोजनचे चेंजेस येता. दुसरे हॉर्मोनल आम्ही टेस्टिंग करता तितून आमकां कळटा आणि तिसरे सोनोग्राफीन आमकां कळटा की धाकटे धाकटे ओवरीन सिस्ट आसा की ना. ही तिगी गोष्टी मिळून आम्ही डायग्नोज करू शकता की तुका PCOD आसा की ना. आता PCOD असले तर कितें बरोबर. तर आमकां PCOD असले देन फर्स्ट आमी सांगता लायफस्टायल चेंजेस. अगेन सेम आमी परत थंय पावले बॅक टू स्क्वेअर वन. ते लायफस्टायल चेंज करपाकूच जाय म्हणजे कितें वेट लॉस. इट्स नॉट की फक्त ओबीस असता तांकां PCOD असता आमी लीन PCOS करता बट हांगा आमी ओबेस PCOD आमी सांगता इज वेट लॉस नाजाल्यार एक्सरसाइजीस म्हणजे फाल्यां जिम जॉईन करपाचें ना. एक्सरसाइजीस म्हणजे कितें यू शूड मूव युअर बॉडी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉक दॅट इज ओके जस्ट मूव युअर बॉडी. सेकंड डायट चेंजेस म्हणजे कमी खावपाचे ना तुमकां बरें खावपाक जाय. आमचे कडेन कितकी गोष्टी आसा हांगा गोवान तरी म्हणजे इट्स फूल ऑफ नेचर. ओके सो बरें खावपाक जाय कमी खावपाचें ना. आनी थर्ड कितें बेश्टे हांगा थंयचे टॅबलेट आनी हे घेवपाचें ना तुमकां एक कन्सल्टंट कडेन नाजाल्यार एक्सपर्ट कडेन वचपाक जाय आनी थंयसून ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. मागीर आमी तिंकां इवॅल्युएट करता आनी इवॅल्युएशन प्रमाणे आमी चड करून तिंकां कसले तरी हॉर्मोनल ट्रिटमेंटाक लायता. आनी इफ गरज पडली देन वी लूक फॉरवर्ड की आता नेक्स्ट कितें करपाक जाय. म्हणजे आता धाकटी भुरगीं आमी एडोलसंटचे म्हणटा. आतां एडोलसंटाक प्रेग्नन्सीचे कांय येना तर तिंकां प्रेग्नन्सी नाका देन वी डोंट गिव प्रेग्नन्सी रिलेटेड ट्रिटमेंट. बट आमकां व्हडले भुरगीं आसा म्हणजे 20-25 रिप्रोडक्टीव एज ग्रुप तिंकां तर आमी टॅबलेट स्टार्ट करता प्रेग्नन्सी खातीर. तर तशें तेंचे ट्रिटमेंट मातशें फरक येता.